नावेली धरिल्ल्या गांजा प्रकरणात अटक केल्या दुबावित आरोपीक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। दुबावित आरोप्याक कोलवाळ बंदखणीत दवरला। मडगांव पोलिसांनी कारवाय करीत 1 ऑगस्टाक दुबावित आरोपी मोहम्मद अझरुद्दीन नूर मोहम्मद हाका 4 किलो गांजा सयत अटक केली। ओडिसांतल्यान गांजा हाडिल्ल्याच्या तपासा वेळार उक्ताडार आयिल्ले। त्या उपरांत ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिली। गेल्ल्या आठवड्याक मडगांव पोलिसांनी नावेली एक रेड कंडक्ट केली आणि ह्या रेडी भितर मोहम्मद अझरुद्दीन नूर मोहम्मद ह्या म्हापशेच्या भुरग्याक 4 किल गांजा सकत अटक केल्ली। ताका कोर्टा मुखार उबो करून मागीर ताका पुलीस कस्टडी पडली आणि आज ताची पुलीस कस्टडी काबार जाताली। ताका आज कोर्टा मुखार परतो उबो केलो आणि रिमांड व्हरपाक ताका आतां कोर्टान 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फरमायिल्ली आसा। आतां ताका कोलवाळे जेलीक ट्रान्सफर करतले। ह्या प्रकरणा भितर मडगांव पुलिसांनी ताची मागीर जेन्ना मोहम्मद अझरुद्दीना कडल्यान ताची इन्क्वायरी केली तेन्ना एक नायजेरियनाक अटक केली। इगवे चिनुडे हो नायजेरियन जो हाजे पयलीं बी ड्रग केसी भितर NDPS केसी भितर पडिल्लो ताका मडगांव पुलिसांनी अटक केल्ली आणि तोय बी न्यायालयीन कोठडीक आसा। सो मडगांव पुलीस आतां मेळटे म्हायती प्रमाणे मोहम्मद अझरुद्दीन हो जो म्हापशेचो युवक अटक केली ताका न्यायालयीन कोठडीक ट्रान्सफर केल्लो आसा। म्हणटकीर TV खातीर मडगांवच्यान हांव प्रोग्राम करून